पोस्टांचेर गोयचे भुरगे बसूंक शकना हो ताणें एकदा स्टेटमेंट केल्लो पब्लीक. हांव अशें म्हणटा की डॉक्टर शिवाजी शेट जो ह्या सगळ्या गव्हर्मेंटाच्या आरारान जेन्ना फीट आसा तेन्ना तेका ह्या पोस्टार कित्याक बसयलो वचना. तर म्हाका दिसता खंय तरी हो जीपीएससीचो चेअरमॅन आसूं जावं एक खंयची तरी लॉबी आसा ती डॉक्टर शिवाजी शेट हांकां भायर दवरून कोणाक तरी आपलो जो त्यांचा कितें तरी वेस्टर्न इंटरेस्ट आसलो कोण तरी तांकां जाय तसो मनीस थंय जाय. सो म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा की हेच्या पयलीं जो गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हाजो जो प्रिंसिपल आशिल्लो 2000 जेन्ना तेजी नियुक्ती जाली मिस्टर महेश वेंगुर्लेकार तेन्ना तेजें क्वॉलिफिकेशन जर आमी पळयत जाल्यार जस्ट BFA आनी ताजो जो बाकीचो रिसर्च आसत तेजो जो म्हणजे कशें आसता एज अ आर्टिस्ट हेंचो बॅकग्राऊंड आसता तो कसो आसता तेंची जी पेंटिंग्स आसता तेंच्यांनी जे एक्झिबिशन्स केल्ली आसता तेंच्यांनी रिसर्च नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर तेणी जे रेप्रेझेंटेशन आसता ते इम्पॉर्टंट आसता ते पळोवप आसता. पूण हो जो पयलींचो जो 2000तल्यान 2019 पर्यंत जो प्रिंसिपल महेश वेंगुर्लेकार आसलो तेजो जर आमी जर सगळो बॅकग्राऊंड पळयत जाल्यार तेजो जस्ट BFA तो मनीस आनी सिमिलरली तो जेन्ना प्रिंसिपल पोस्टार आसतना म्हाका दिसता एसिस्टंट प्रोफेसर म्हणून थंय तेज्या चलयेची नियुक्ती जाली गौरी वेंगुर्लेकार. आतां हांव सरकारा कडेन मागतां की गौरी वेंगुर्लेकार हेजे क्वॉलिफिकेशनाचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें वेदर शी इज फिट फॉर दॅट पोस्ट ऑर नॉट. म्हणजे हांगा तुमकां जाय जाल्यार तुमी अनफिट लोकांक थंय नियुक्ती करता त्या पोस्टांचेर. म्हणजे हांगा ही लॉबी कोण तरी काम करता आनी जे गोंयचे बरे क्वॉलिफायड हायली क्वॉलिफायड जे भुरगे आसा तांकां भायर दवरले वता. सो ताकाच लागून हांव गोंयच्या सरकारा कडेन सीएमा कडेन हू इज अ एज्युकेशन मिनिस्टर आनी हेच्या पयलीं आमी सीएमाक मेळून हो सगळो विशय सांगलेलो आसा. तर परत एकदा हांव मागतां की गोंयच्या ह्या एकमेव जी कॉलेज आसा गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट आज ते प्रिंसिपल नासल्या कारणान त्या कॉलेजची परिस्थिती अशी जाल्ली आसा थंय भुरगे सफर जाता. थंय MFA स्टार्ट केला तुमी वचून मुद्दम पळय MFAच्यो क्लासी खंय चलता कॅन्टिनान क्लासी चलता. अशेंच आमकां भुरग्यांनी एक खंय तरी एकदां लेटर करून आमकां सांगलेलें की मातशी कंडिशन येवन पळयात कॉलेजीन आमी खूब सफर जाता. आमी जेन्ना वचून पळयलें पावसाच्या दिसांनी अख्खी कॉलेज गळटा कोणाचेंच लक्ष ना. भुरग्यांक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे मेळोंक जाय ते मेळना. प्रॉपर जे एकेडमीक तांकां जे जाय ते थंय दिलें वचना. सरकाराचे ह्या कॉलेजी कडेन अजिबात लक्ष ना. तेन्ना हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी गव्हर्नर हू इज ऑल्सो चान्सलर ऑफ युनिव्हर्सिटी आनी जो GPSCचो हेड आसा तांच्या लागीं मागता की बेगींतल्या बेगीन डॉक्टर शिवाजी शेट जो एकमेव गोंयचो भुरगो आसा जो एलिजिबल आसा ह्या पोस्टा खातीर तेजी थंय नियुक्ती करची. कित्याक आमी जर मागना जाल्यार आमकां कांयच मेळना आनी हे विशय आसा ते भायर सरना.